जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो जी कोण आशिल्ल्यांत आनिल्ल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव करता म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हे बारुकाच्या पुस्तकांतल्यान 3:20-13 आनी 14 वड। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो हे देवाच्या उतराची आमी सजमणी घेवया। हे देवाच्या उतराची सजमणी जाणबाय आनी बुद्धी घेवया। हे देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो बारुकाच्या पुस्तकांतल्यान 3:20-13 आनी 14 वड। देवाचे वाटेन चल्लोय जाल्यार तूं सदांच शांती जियेतलो आसलोय। जाणबाय खंय मेळटा, बोड शक्ती खंय मेळटा, सोजमीकाय खंय मेळटा तें शिकून घे। आनीक तशेंच लांबावंक खंय मेळटा, जिवीत खंय मेळटा आनी शांती खंय मेळटा हें सगळें बरें करून शिकून काड। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो हे वेळार देवाचें उतर आमकां शिकयता। एक देवाच्या उतराची आमकां सजमणी मेवता। देव आमकां उलो मारता जें कितें हे पवित्र पुस्तकांत आटापलेलें आसा तें आमच्या जिवितान बरयल्लें आसा। आनीक हे वेळार आमकां म्हणटा देवाचें उतर, देवाचे वाटेन चल्लोय जाल्यार तूं सदांच शांतीन जियेतलो आसलो। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी आमच्या जिवितान चुकल्या, आमी आमच्या जिवितान वायट रस्तो धरला। आनीक जरी तर हे वायट रस्त्यांतल्यान आमी भायर सरल्या, देवाच्या उजवाड्याच्या रस्त्यार आमी चल्लेलीं जाल्यार आमी शांतीन जियेतलीं आसलीं। तर हांगासर हे 13वें वड आमकां शिकयता देवाचे वाटेन चल्लोय जाल्यार तूं सदांच शांतीन जियेतलो आसलोय। तर आमी जण एक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी चुकल्या। आनीक हांगासर देवाचे आमी कायदे पाडिना, आमी आमच्या संवसारी वाटेन आमी चलता। जरी तर आमी देवाचे वाटेन चल्लेलीं जाल्यार आमी सदांच शांतीन आमी जियेतलीं आसलीं। पण आमच्या जिवितान आमी जाणा आमी चुकल्या, आमच्या जिवितान जायते दूख त्रास कोश्ट पिडापीड येतात। तर हे वेळार देवाचें उतर म्हणटा देवाचे वाटेन चल्लोय जाल्यार तूं सदांच शांतीन जियेतलो आसलो। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो जरी तर आमी देवाचे वाटेन चल्लेलीं जाल्यार आमी सदांच शांतीन आसतलीं आनीक आमी शांतीन जियेतलीं। जाणबाय खंय मेळटा, बोड शक्ती खंय मेळटा, सोजमीकाय खंय मेळटा तें शिकून घे। तर देवाचे 14 वडींत आमकां शिकयता जाणबाय खंय मेळटा पवित्र पुस्तकान, बोड शक्ती खंय मेळटा पवित्र पुस्तकान, समजीकाय खंय मेळटा पवित्र पुस्तकान। आनीक तें शिकून घे म्हणटा व्हडलो सर्वेस्पर बाप आमचो। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो जी जाणबाय आसा ती आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा, बोड शक्ती आसा ती आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा, समजीकाय आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा। आनी हेंच देव आमकां उलो मारता तें शिकोन घे म्हणटा। तर आमी सदांच हें पवित्र पुस्तक दीस आनीक रात वाचूंक जाय, ताची आमी जाणबाय घेवंक जाय, बोड शक्ती घेवंक जाय, समजीकाय घेवंक जाय आनी आमी तें शिकून घेवन आमच्या काळजांत रिकोवंक जाय। तशेंच लांबावंक खंय मेळटा, जिवीत खंय मेळटा आनी शांती खंय मेळटा हें सगळें बरें करून शिकून काड। तो देव म्हणटा हांगासर आमकां शिकून काड म्हणटा। तर कितें शिकून काड? लांबावंक खंय मेळटा पवित्र पुस्तकान जिव्या उतरांतल्यान, जिवीत खंय मेळटा पवित्र पुस्तकान जिव्या उतरांतल्यान, आनी शांती खंय मेळटा पवित्र पुस्तकान जिव्या उतरांतल्यान। हें सगळें बरें करून शिकून काड। तो देव म्हणटा हें सगळें बरे तरेन शिकून काड। तर आमी हें वाचलें म्हणून जायना पूण आमी हे पवित्र पुस्तकाच्या जिव्या उतरांतल्यान आमी शिकवण घेवंक जाय, सजमणी घेवंक जाय, जाणबाय घेवंक जाय, बोड घेवंक जाय, शक्ती घेवंक जाय। आनी जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार हे जिव्या उतरांतल्यानूच आमकां हें जिवीत मेळटलें। कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसता सत वाट आनीक जिवीत म्हणलां। आनी हें बरयल्लें आसा आनी हे पवित्र पुस्तकान जिव्या उतरांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा हें आमी सजमोंक जाय, आमी जाणबायेन आनी बुद्दीन आमी भरून घेवंक जाय। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो हो आयच्या दिसाचो विशय म्हजो आसलो।
तर आमी देवाचें उतर पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आनीक हे देवाच्या उतराचेर आमी चलोवंक जाय, तेन्नाच आमकां शांती आमच्या जिवितान मेळटली. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां सगल्यांक परत एक पावट हांव उलो मारतां. हो म्हजो व्हिडिओ तुमी जाता तितलो शेअर करात, देवाचें उतर परगट करात. हे चारूय कोनशांनी देवाचें उतर परगट जावन दी. आनी जे कोणाक हें देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हे वेळार तुमी हे देवाचें उतर दियात. आनी जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर दितलीं तांची जिविताची बदलणी जातली आनी देव तुमकां इनाम दितलो. आनी हे वेळार हांव म्हजो व्हिडिओ पळयतल्यांक सगल्यांक परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.